गोमंतक टीव्ही. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आजगांव प्रकरणाची वेगळीवेगळी तासां आसात तेन्ना ती तासां भयानक आसात. म्हणजे पोलिसांचो सहभाग हो आज पळय जो एक्सपोज जाला तो तर सामकोच भिरांकूळ आसा. इतल्या खातीर कारण तातूंत भितर टुरिजम, लँड माफिया, तांकां राखण दिवपी पोलीस हाजे फुडें वचून सांगता जाल्यार क्रोनी कॅपिटलिजम जे एक विकृत अशें पळय भांडवलशाहीचें एक रूप तातूंतल्यान मुखार आयलां तें तर आनीक भयानक. कारण भायले लोक गोंयान भितर टुरिजमान इन्वेस्ट करतात, रेव पार्टी ऑर्गनायज करतात, ड्रग्स येतात आनी हांकां राखण पयलीं गुंड दिताले. आमी रशियन माफिया म्हणटाले पूण आतां तर पोलीस माफियाच जावन ह्या सगळ्या अनैतीक कारबाराक राखण दितात काय कितें अशे तरेचे आरोप जाल्या. आनी खासा पोलीस एका इन्स्पेक्टरान पोलीस चीफ जसपाल सिंगाचेर आरोप केला आनी तो अहवाल भायर सरला. अशें तर हांव म्हणन की सरकारानच तो प्रेसा खातीर उक्तो केला, हळूच लिपून तो प्रेसा खातीर दिला अशे तरेचे आरोप आतां जाल्यात. आनी त्याच विशयाचेर एक गंभीर चर्चा आज आमी करतात. हांव तुमची जे मानेस्त हांगा हजर आहा तांचे कडेन वळख करून दिता. आमचे मदीं फादर विक्टर फेर्रांव जे एक विचारवंत वेगवेगळ्या विशयाचेर उलयतात आनी स्वता गोंयच्या हुस्क्या विशीं गोंयच्या फुडारा विशीं तांकां एक हुस्को आसा. आमचे मदीं आहा राहुल बाब मांब्रे, चार्टर्ड अकावंटंट, सोशल एक्टिविस्ट. आमचे मदीं आहा राजेंद्र काकोडकर, अर्थतज्ञ आनी गोंयच्या एकूण अर्थवेवस्थे संदर्भात बारीकसाणेन अभ्यास करतात. हांव सगळ्या पयलीं राजेंद्र बाब काकोडकर तुजे कडेन येता. हें सगळें जें पळय आतां आजगांव प्रकरणांतल्यान भायर आयलां, एका फॅमिलीक घरांतल्यान भायर काडप, ताचें घर मोडप इतल्या पुरतें तें आतां अवलंबून ना. तिणें आपलो स्टेटमेंट फाटल्यान घेतला, कागाळ फाटल्यान घेतला, तिचेर प्रेशर आशिल्लें काय कितें, हातूंत सरकारचो हस्तक्षेप आसा काय कितें, माफिया आसा काय कितें, ती पयशाच्या लोभार हें सगळें करताली काय कितें. आनी ताजे फुडें पोलीस माफिया नॅक्सस, क्रोनी कॅपिटलिजम हें जें पळय भिरांकूळ रूप हें तातूंतल्यान इतलें वायट राक्षसी नजरेन आयलां जें गोंयकारांचो गळो अंदिता. तुजे ह्या संदर्भांतल्यो भावना कितें आसतात? आमी कॉलेजी आसतना एक पिक्चर पळयल्लो गॉडफादर, द गॉडफादर. येस 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 एक्झॅक्टली ती जी गॉडफादर दाखयलात तो सुरवात जी जाल्ली त्या पद्दतीन हें सद्याक चालू आसा. फॉर एग्जाम्पल एक गोंयकार मनीस जागेलें घर आसा खूब तेंपान आनी तो बहुजन समाजांतलो आसा, अशा मनशाच्या घर ताका भुरग्याक अपहरण करून तोडपाचें आनी ते तोडपा खातीर पोलीस चीफ हेल्प करता आनी बाकीचे सकयल्ले पोलिसांक धमकायता. तेय बी कोण मोडटा? एक दिल्लीचो मनीस दिल्लीच बसून हांगा गोंया मोडटा. आनी तांगेले जे एजंट आसात ते कोण अशफाक कोण तरी नांव आसा. आज 3 बाउन्सर बायलो अरेस्ट केल्यात, 3 लेडी बाउन्सर्स. अशा पद्दतीची हें कितें चल्लां, भंय दिसता सारकी, भंयाचें हेचें जाल्लें आहा. एक्झॅक्टली. आनी मागीर रोखडेच ते फाटी घेवपाक पळयतात म्हणल्यार कित तरी आजावून मोठें भयंकर चल्लां. करेक्ट. अशें फाटल्यान जें आमकां कळना, अंडरकरंट म्हणटा तो कळना, तो कितें चल्ला म्हणटा तें कोणाकूय कांय खबर ना. पोलिसाक सस्पेंड जाता PI आनी हांगा, आनी ते मागीर सांगता की DGPनूच आपल्याचेर हें केल्लें म्हणून, आपल्याक धमकी दिवन काम करपा लायिल्लें म्हणून. आनी वयल्यान खंय पोलिसांक भिवयले, तुमी जर हें काम केलें ना जाल्यार तुमचेर आपूण फटीचे केसी घालतलो. हें कितें ही गोश्ट आसा ती आय वील कंपेर टू अनदर फेनोमेना. हें कित्याक जावपा लागलें? अनदर फेनोमेना जो आमगेलो देशाच्या टॉपमोस्ट हातूंत भितर चल्ल्या, एक ED CBI लावन जशें साम दावन दंड चाणक्य नीती वापरून जितले लोक बाकीचे लोकांक भिश्टावपाचें तेंच आयज DGPन बाकी पोलिसांक केल्लें आसा. तांकां आतां भंय उरना. एक कितें काय म्हळ्यार मोरल ताका क्रिडन्सी म्हणून आयिल्ली आसा. मोरली इट इज हें अशें दिसता, नैतीक जे हें आसा तें कॉलेप्स जाल्लें आहा. बिकॉज अशी सामदाम दंड नीती, चाणक्य नीतीच्या नांवाचेर खंयी खपता अशें लोकांक. सो राहुल बाब मांब्रे, राहुल बाब, तुका दिसना की ज्या पद्दतीन आमी आमची पर्यटन आनी एकूण लँड यूज नीती किंवा धोरण तयार केलें ताका ही कडू असली फळां येतलीच आशिल्लीं?
हे खूब पयलीं चल्लां गोंयान अशेंच हय. जितले डिल्स असे लँड डिल्स कित्याक म्हणल्यार पॉलिटिशियन सदां ते लँड डिलान आसा भितर खंय ना खंय. आतां ताचो इतलो कॉन्फिडन्स वाडलो. हांव म्हणटा गोंयान जो चल्ला पळय PPP मॉडल म्हणटा तो पॉलिटिशियन पोलीस नॅक्सस मॉडल हो माफिया मॉडल. हातूंत फक्त पोलीस आनी माफिया ना, पॉलिटिशियन पोलीस माफिया जाल्लो आसा. आनी ही गजाल जी आसगांवां फाटल्या शेनवारा सादारण दनपारां 4 जाल्ली. आज 8 दीस जाले, 7 दीस जाले कंप्लीट. कितें एक्शन घेतला कांयच ना. तेन्ना ही नॅक्सिस जी आसता पळय सारकी कळटा. FIR जाले म्हणटा CM म्हणटा FIR जाला. FIR जाली, FIRची नोंद कोणाच्या नांवार जाल्या, अननोन पर्सन जाला. आजून तो FIR पब्लिकाक ना. FIR नंबर म्हणटा तो येवना. आनी काल जे मिडियान एक्सपोजर केले सगळे DGP इनवॉल्ड आसा म्हणून ताबडतोब खरो DGP खरो सॅक करपा जाय आसलो. CMन उलोवपा जाय, CM आज कांयच उलोवना. फक्त फाल्यां ना परवा म्हणटलो भिवपाची गरज ना. पण हो जो नॅक्सस आसा खूब वाडिल्लो आसा, डीप एंट्रेंस जाल्लो आसा. टुरिजम हे बेटे निमित्त जाला. टुरिजम आतां काल ती इशू आयलो 12 स्कुलां कडेन ओपन जाता, कॉलेजी कडेन. कित्याक काय म्हणल्यार टुरिजम. हातूंत स्कुलान कॉलेजीन टुरिजम खंय तेन्ना हो नॅक्सस आसा लिकर ड्रग्स आनी लँड डील हो लिथल कॉकटेल जाल्लो आसा. आनी गोंयकारांक खरोच जागो लोवपाचो वेळ व्हेल्लो आसा. अगरवाडेकर फॅमिली जस्ट द केस इन पॉयंट इज जस्ट टीप ऑफ द आयसबर्ग. हातूंत खोल्यान जर वतात सगळे पॉलिटिशियन आसतले आनी भितर लँड माफिया आसा भितर. ओके फादर विक्टर फेरांव, सदांच न्ही चर्च धर्मसंस्था जी आसा ती आमकां सदांच सांगता उजू मार्गान चलात, टुरिजमा संदर्भात पॉलिसी ठरयात, गोंयचें आर्थीक धोरण आसा जमनी बायलांक विकनाकात. पूण जालां अशें की हें सगळें आतां इतलें आमच्या हाता भायर पावलां, गोंय गेलें हातांतल्यान. जो इव्हेंट आमच्या गोंयांत जालो तो आमकां सगळ्यांक दुखयता आनी सगळे गोंयकार एक जाले. आनी तशें ताणें म्हणलें इट इज द टीप ऑफ द आयसबर्ग. मामरेन आमकां सांगलें. म्हाका दिसता हें समजोवपाक अशें कितें सांगपाचें आसा. कितें आमचे अस्तंतेक आमी गेले न्हू, स्पेशली अमेरिका जावं आमच्या युरोपान आमच्यो इगर्जो आयज लोक ना. लोक ना म्हणटच त्यो इगर्जो आयज थोड्यो थिएटर जाल्यो, थोडे आनी कितें जालें, म्युझियम जालें, हॉटेले जाले, म्युझियम जाले, इगर्जेचेंच जालें. बरोबर. इगर्ज्यो पोक्यो जाल्यो, रित्यो जाल्यो. आमच्या भारतांत आजून जावंक ना. आमच्या भारतांत देवूळ तशें पोकें ना. कितें कोणें आलयलें जाल्यार आमी रोखडें झगडटा, रोखडेंच हें म्हणटा. सो अशें. पूण कितें जालां, आमचो सरकार जो आहा तो स्ट्रक्चरूच आहा. जशें आमचे अस्तंतेन इगर्ज्यो आहा पूण लोक ना, धर्म ना, कांय ना. तशें हें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आहा हो स्कॅर क्रो. आमच्या शेतांनी आमी स्कॅर क्रो दवरताले. हो स्कॅर क्रो सॉलिड पॉयंट. स्कॅर आमचो तुमी म्हणटा ते भशेन उजगावणे म्हणटात आमी शेतान अशें उबे करतात. आमकां गोंयकारांक भिवपाक आहा तो. गोंयचे भायर आहात तांकां सगळ्यांक साथ दिता. हें कितें आतां. सो राजन, फादरान एक बरो पॉयंट काडला. सरकाराचें अस्तित्वच ना आनी पॅरेलल सरकारां तयार जाल्यात. बीच सायडीचेर थंय एकलें वेगळेंच सरकार. कांय तेंप पयलीं जेन्ना पालयेकार हो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आशिल्लो ताणें एक विधान केल्लें की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्याच एरियेन तो राविल्लो, शेवले जिखून आयिल्लो, आपल्या हातूंत भितर कितें ड्रग माफिया आहा म्हणून आपूण सुद्दां चलपाक गेलो, मिनिस्टर चलपाक वच जाल्यार आपल्याक मारतलो म्हणून आपल्याक भंय दिसता म्हणून. सो एक मंत्री अशे तरेची भिरांत व्यक्त करता. सो आमचें सरकार हें फक्त एक शोभेचें बावलें जालां. आतां पळय, शोभेची बावली जालां म्हळ्यार कितें, तांचेय कितें विकनेसीस असतात. हय. ताका लागून तांकां ह्या बाकी लोकांनी प्रोटेक्ट करपाक जाय आसता. फॉर एग्जाम्पल पयलीं बांदोडकाराक वेळार IAS किंवा IPS येता न्ही थंयच्यान दिल्ली साकून, ताका तो आपोवन सांगतालो खंय, पळय नेरून म्हणलां गोवा के लोग अलग है, गोवा अलग है. तो वो आप तुम्हारा इंटेलिजेंट है लेकिन यू डोंट नो व्हाट इज गोवा's crisp of Goa. Correct. You don't know that, so that's why you don't go to public and take policy decisions. You consult somebody who knows Goa before you take a decision. आतांचे मंत्री अशें करनात. आतां फॉर एग्जाम्पल होम मिनिस्टरान हो DGP जे दीस जॉयन जाला ते दीस ताका आपोवन सांगपाक जाय आशिल्लें की गोंय वेगळें आहा, तुका खबर ना कोणा अगेन्स्ट तूं काम करता आनी ताजो इफेक्ट कितें जातलो हें तुका खबर ना. दुसरें, तूं अशें जेन्ना करता तेन्ना
ताजो कितें हे येता सरकाराचेर येता आनी तुमचेरूय येतलो तो तुका कळचो ना म्हणून तूं सदांच रायट मार्गान चल आनी ताजे खातीर हे जे इतले म्हणजे हाजो अर्थ असो की इतले जे पळय आतां गोंयान भितर 12-14 IAS ऑफिसर आहात कितलेशेच IPS तांकां अशें सांगत ना म्हणटा तूं की गोंयान म्हळ्यार कितें सांगिल्लें जाल्यार तो करचो नाशिल्लो त्या पोलिसाक सांगतले तुका इतलो धमकी दिवचो राजन तूं नाशिल्लो इतलो भाबडो अशें दिसना म्हाका इतल्या खातीर म्हणटा की हे तांकां सगळे पुलीस काय ऑफिसर्स खबर सांगता आसता ते कितें करता ते सांगता ते आपयतात सांगता तुमको हमारा जरूरत है हमको भी तुम्हारा जरूरत है म्हाका न्ही पूण म्हाका म्हाका हे म्हण म्हाका सगळें म्हाका आसता. म्हाका राहुल बाब तुका विचारपाक येते अशें पळय आं, आज तो पळय तो एक सावंत म्हणून पोलीस पळय अधिकारी आहा ताणें पळय तो कितें स्टेटमेंट दिला चीफ सेक्रेटरीक चीफ सेक्रेटरीन जो पळय रिपोर्ट तयार केला तो सामको ह्या गोंयचो पोलीस प्रमुख जसपाल सिंग ताजेर आरोप करता की ताणें ह्या अधिकाऱ्याचेर दबाव वाडलो अधिकाऱ्याक धमकी दिली आनी तें काम करपाक लायलें पयलीं वचून तें कशें काम थांबोवपाचो ना म्हणटा सो आतां म्हाका एक सांग गोंयान भितर जेन्ना पोलीस अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जातात पोलीस अधिकाऱ्या संदर्भात करपाचें कितें आसता तेन्ना होम मिनिस्टर ठरयता काय पोलीस चीफ ठरयता हांवें सुरवातीकूच म्हणलें पॉलिटिशियन आनी आमचो नॅक्सस आसा कलांगूट पोस्टींग जाय अंजुना पोस्टींग जाय एक प्रायज आसता लुक्रेटीव पोस्टींग जाय आतां मुद्दम ही आसगांवची केस पळय एक्शन कोणाचें जालें तो कोण क्रेन ऑपरेटर करता ताका पयलीं धरलो आनी कोण माने आशिल्ले ताका धरले हे हँचमॅन म्हणटा ते PIक कोणा सस्पेंड केले हे हँचमॅन ताका सांगलें ताणें केलें पण मास्टर मायंड कोण आसा पळय ताणें सांगलें बट DGP आसा मास्टर मायंड DGPचेर कितें एक्शन घेतलें काय ना कित्याक DGP जर उलयत आनी खूब उगड जातले भितर पॉलिटिकल सुद्दां भितर येतले पॉलिटिशियन कोण आसा ते फक्त हँचमॅन जाले आतां हे लँड माफिया कित्याक आयले भितर TCP पळय मुद्दाम हांव TCPची केस काडटा थंय तांणी इतले सेक्शन एमेंड केले 16B 39 कितें म्हणलें तें गोंयांत तुका कन्वर्ट करपाक केस टू केस बेसीस आमी कन्वर्ट करतले केस टू केस बेसीस म्हणल्यार कॅश टू कॅश बेसीस एज सिंपल एज दॅट यू गिव मी द प्रायस पर स्क्वेअर मिटर ऑफ एग्रीकल्चर लँड ती एग्रीकल्चर लँड हांव सहज कन्वर्ट करता आतां मांद्र्या सारक्या जाग्यार गोंया येदे अशें ल्हान पयलीं म्हणल्यार 66,000 स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट करतात अनेक अशी घटना जाल्या अंजुना तीच गजाल जाल्या आसगांव तीच थंयचे लोक म्हणटा आमकां कितें डिस्कोथे घेतालो ते नाका म्हणटा ताणें परमिशन घेतलें बार रेस्टॉरंट म्हणून आतां येत जाल्यार व्हडले डिस्कोथे घेता कोणाचें परमिशन मेळ्ळें TCPन अजून ताका दिवना परमिशन पण काम बिंदास चल्लां व्हडलें उबें जालां प्रकरण आनी हांव तेंच म्हणटा गोंयान भितर समांतर सरकार चलता काय सरकाराक हें खबर आसतना हें सगळें चलता कारण गोंय हें देशें आजगांवां कितें चलता हें थंयचे MLA कळना म्हणून आसा आनी MLA कळना जाल्यार चीफ मिनिस्टर कळना म्हणून आसा चीफ मिनिस्टर कळना जाल्यार गव्हर्मेंटाक कळना म्हणून आसा सो थंय पयशे इन्वेस्ट करता तो तांकां सांगले शिवाय रिस्क घेना एक्झॅक्टली सो हांव म्हणटा अशें की हो जो पळय पयसो दिल्लीच्यान पळय जो येता टुरिजम चलोवपाक आज पळय एक तेंपार रेव पार्टी करताले रशियन आतां दिल्लीचे बॉडीज येतात दिल्लीचे कांय गिरेस्त लोक येतात रेव पार्टी करतात सबंद दर्या वेळेचेर नॉर्थ गोव्याच्या हे सगळे पळय जे ल्हान 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 जे डिस्कोट आहेत आनी किंवा बारीक 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 जे रेस्टॉरंट आहात थंय ड्रग्स मेळटात रातभर धुमाकूळ चलता इलिगल नायट क्लब्स हाका पयसो जेन्ना भायल्यान येता दिल्लीच्यान येता ते कोणाचे तरी पयसो राखण घेता आसतले पयलीं ते माफियाक पयशे दिताले आज ते पोलिसांक पयशे दिता काय कळटा पण हे जो आरोप जालो तो पळयत जाल्यार अशें न्ही तुका दिसना म्हाका तशेंच दिसता आनी पूण त्याहून फुडें मारतना पावल म्हाका दिसतालें विदावट सावंडींग कॉन्स्पिरेटोरियल आय हॅव अ स्ट्रॉंग फिलींग दॅट गोवन गव्हर्मेंट इज मेड वीक बाय मेजॉरिटायझींग द MLAs with the ruling government. The government is a weak government. Absolutely. It is made weak by putting more MLAs inside the government. And therefore, opposition म्हणे जालें हें कितें करपाचें आहा तें जालें आमकां लोकांक खूंय खूंय येयले सद्याक गव्हर्मेंट जो आहा इतलो मोठो आहा ताचे नंबर आहा तरी पूण हांव म्हणटलो तो वीक गव्हर्मेंट आहा दे कॅनॉट स्टँड फॉर गोवा एब्सोल्युटली सो राजन हें आतां पॉलिटिक्स स्ट्रॉंग गव्हर्मेंट वीक गव्हर्मेंट हें कितें हें सगळें मुद्दम चल्लां एक पॅरलल इकॉनॉमी मुद्दम घडयतात पॅरलल गव्हर्मेंट मुद्दम घडयतात आनी तातूंतल्यान कितें फुडाराक ही जी पळय इकॉनॉमी जी पळय वाडटा आमी ताका क्रोनी कॅपिटलिजम म्हणटात एक फटीची अर्थवेवस्था जी आमचे GDP परस कितलीशी चड हांवें म्हणटा तशें 95,000 कोटी जर आमचो GDP आसा 1,00,000 कोटी परस चड पॅरलल इकॉनॉमी चलता सो ही सगळी राजकीय वेवस्था ही सगळी पळय माफिया जी पळय यंत्रणा उबी केल्या ही पॅरलल इकॉनॉमीक राखण दिता आनी गोंयकारांचें लुकसाण करता कारण गोंयकार जे टॅक्स वाडयता हांगचे कडल्यान खरें म्हळ्यार पयशे येवपाक जाय आशिल्ले न्ही
लँड कन्वर्जन, रस्ते, जमनीची उलाढाल, हांगा चलपी टुरिजम सेक्टर, हो जो पळय पयसो जनरेट करता, हो पयसो गोंयच्या अर्थवेवस्थेक, गोंयच्या अधिकृत अर्थवेवस्थेक लागपाक जाय आशिल्लो, तो लागना. तो ह्या सगळी पॅरलल जी पळय सिस्टमा ती खावन उडयता. एक्चुअली कितें आहा, GDP म्हणटा ती अब्सोल्यूट आसता. हय म्हणल्यार दॅट प्लस दीस हय माफिया लॉबी इज द टोटल. कित्याक टोटल रिवेन्यू खबर आहा. आतां समज एक हॉटेल बांदलें, ताजो टोटल खर्च समज 100 कोटी जालो जाल्यार तातूंतच करप्शन आसता ते 100च भितर. म्हणल्यार 90,000 कोटी आमची GDP आसली, GSDP, जाल्यार 90,000तले 30,000, 40,000, 50,000 ते अशे डमी आसूं शकतात. जशे पयलीं GDP सगळें बरोबर आहा. कशें खंय जाणा, बीच बेल्टाचेर एक खंय नवें तंत्र तयार जालां. भायर एक न्ही, फ्रंट एक रेस्टॉरंट चलता, त्या रेस्टॉरंटाक परमिशन घेतिल्लें आसता खंय, ताच्या फाटल्यान खंय 15 विला येयल्ले आसतात. ते कोणाक खबर ना. आतां खबर ना म्हणटा तें कोणाक खबर ना. शेल्डीड जाल्ले आसता सगळे नाटक केलां, पूण ते गव्हर्मेंटाक ताजो पयसो येना, गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू येना, गव्हर्मेंट पयशे येना. ते कितें जालें ते हें कोणें इन्वेस्टिगेट करपा न्ही. हें इन्वेस्टिगेशन जायना आनी ताचेर नजर कोणाची जायना. दुसरे अर्थ रेव पार्टी जातात, थंय जावपी जी पळय उलाढाल ती खंयचीच टॅक्सान बसना. इतले सगळे नायट क्लब चालू आसात, तांची ते निर्माण करपी, जनरेट करपी पयसो खंयच्याच सिस्टमान भितर येना. हातूंत वेगळो पर्स्पेक्टीव येता. मेन आसता पळय, तुमी पॉयंट काडटा ते Airbnb केस आसा, खुबश्यो अश्यो प्रॉपर्टी आसा रेजिस्टर्ड ना, गव्हर्नमेंटाक ताचो GST मेळना. हय आतां मुद्दो आसा तो गोंयकारांक फुडें जागो मेळटलो काय ना तो. आतां कितें कोणूय दिल्लीकार येता, खंयचो हैदराबादच्या येता, 100 न्ही, 200 न्ही, हजारांनी एकर जमीन घेता. कोणाक घेता, पुलिसाक गड्डता, खंयच्या पंचायतीक गड्डता, आनी कोण मिनिस्टराक गड्डता आनी हें कन्वर्ट करता. फुडें 5 वर्सांनी पळय गोंयकार आमचे जे भुरगे आसा तांकां जागो फुडें खंय मेळटलो, तो हावजींग खंय मेळटलें. सादारण जर आसगांव सोडून दी, आसगांव 1 लाख स्क्वेअर मिटर, खंयच्याय गांवांत अशी आतां 25-30,000 स्क्वेअर मिटर रेट. तेन्ना गव्हर्मेंटाक उपाय आसा कायदो हाडपाक, हे लँड प्रोटेक्ट करपाक, स्कॅर्स लँड. सादें जर ताणें सांगलें तुमकां जागो घेवपाक जाय, बरें आसा, पण एटलिस्ट 15 वर्सां तुमी डॉमिसायल दाखया गोंयांत. हाडटात, पयशे ओडटात, अशे तरेचो कायदो करप शक्य आसा. कारण भारतीय म्हणून तूं खंयी वचून एग्रीकल्चर लँड घेवपाक मेळना. आमी हो आर्ग्युमेंट सदांच गव्हर्मेंट घालता घेवंक मेळना म्हणून. पूण बाकीचे स्टेट आसा पळय, फाटीं जाला हे तेलंगणा आसा, ताणें कायदो आतां प्रपोज करता की बाबा तूं तेलंगणांत अमकी वर्सां रावपाक जाय, 10-15 वर्सां, मागीर तूं जाग्यान हात घाल. हिमाचलाक आसा. तेन्ना गोंयांत जर आमी जर एडवोकेसी केली, म्हाका खात्री आसा सावथ गोवाचो MP जो आसता तो फूल फेवरान जो वॉयस करतलो पार्लमेंटान. कित्याक गोंय लँड इज स्कॅर्स. आनी सगळे जण दिल्लीकार येतात तुज्या हैदराबादान, बिकॉज लँड इज अ स्कॅर्स कम्युनिटी आनी करोडांनी व्हॅल्यू जाला जाता. आतां आसगांव सारक्या जाग्यार 66,000 crores द व्हॅल्यू एक फाटी सिल्टीड जाला ते. मागीर गोंयकार खंय उरले भितर. गरज आसा जागो प्रोटेक्ट करपाक, जाल्यार आमची फुडली इकॉनॉमी उरतली. नाल्यार इकॉनॉमी कितें जातली, सगळे रिटायरमेंट लोक गोंयांत येतले, तांकां ते पेन्शनां जगतले, इकॉनॉमीक गोंय काय उरचें ना, उरता ड्रग्स उरतले आनी सोरो उरतलो. अशे तरेचे कायदे गोंयांत भितर जावपाक जाय. कितें दिसता की कशे कायदे येवचे? कारण आतां पळय सेल्डीड ताणें केलें म्हणलें, ही जी पळय आसगांव प्रॉपर्टी आहा तिजें खंय म्युटेशन एका दिसा भितर जालें. हाजे पयलीं एकूच पर्रीकारान चल्याचें जालें न्ही म्युटेशन, एका दिसा भितर. तेन्ना पर्रीकारान म्हणलें आपलो चलो एसेंब्लीन, तेन्ना हांवें आयकल्लें चीफ मिनिस्टर जाल्या चल्याचें एक दिसान जावपाक कितें प्रॉब्लेम आहा. पूण ही आतां कोण तरी पुजा शर्मा, तिजें एकच दिसा भितर म्युटेशन जाता. तो तिजोय गॉडफादर कोण आसतलो भितर करपी. सो हे सगळी सिस्टमच ती जाल्या. ती दिल्लीच्यान ऑर्डर येता हांगा, हांच्यान कांय करूंक जायना. चीफ मिनिस्टराक ऑर्डर येता. हे फादर विक्टर फेरो, तूं हे सगळें कशें पळयता? कायदे, हे सिस्टम ताजी. सो हें जर चल्लां तें म्हाका दिसता न्यू कॉलनायजेशन. बरोबर. आनीक हें गोंया भायले जे आहात इंट्रस्ट, वेस्टेड इंट्रस्ट, आनी गोंयकार थोडे एकठांय मेळून हें चलयतात. बरोबर. म्हणटच हें तर जालें. आतां मांबरे म्हणटालो वी आर लॅकिंग लॉट ऑफ लँड. सारकें. आमच्या स्कॅर्स लँड. आमच्या काळार लोकांक दिसलें लँड इज एन इकॉनॉमीक रिसोर्स. बट हांव वाडटलो तेन्ना रस्तो म्हणजे कोणाच्याच भाटांतल्यान चलून हांव येतालो. आतां सगळ्यांनी दुर्गां काडलां, सगळो रस्ते आडायला, जाय तें केलें. म्हणटूच एवरीबडी थिंक्स लँड इज अ इकॉनॉमीक रिसोर्स एंड वीच इज स्कॅर्स. आनी ह्या पासत इंकूंक भोंवता. आय हॅव ऑल्सो नॉट जस्ट प्रॉब्लम विथ सो कॉल्ड कॅपिटलिस्ट, क्रोनी कॅपिटलिस्ट ऑर दिल्लीवालेज कोण येताय भायले आनी आमगे गोंयकार एकजान इंकताय. बट आय स्टील हॅव प्रॉब्लम्स विथ आवर गोवन सिस्टम.
बेसिकली आमी गोंयकार वी हॅव नो इंटरजेनरेशनल जास्टीस. आमचे आतां समजुया म्हजें शेपायचें घर म्हजे पायक मेळ्ळें, असं गांव तसलीं घरां केलीं, हय आनी म्हजें पायक मेळ्ळेलें घर हांव विकतां, म्हज्या भुरग्यांक नाका, भुरग्यांच्या भुरग्यांक नाका, कोणाक म्हाका कांय पडोंक ना. ही जमीन फ्युचर जनरेशनाक हांव दिना. सो देर इज नो इंटरजेनरेशनल जास्टीस करेक्ट एमांग द गोवन्स. सारकें. फुडल्या गोंयकारांक हांव कितें दवरतलो? म्हाका दोतोर तुजे कडल्यान जाय तें अशें की हे तुवें आतां बरें सांगलें की एका पिळगे कडल्यान दुसरे पिळगेक ट्रान्सफर करतात. आमी आमचे वैचारीक वारसो हे करतात, आमी आमचे वेगवेगळे घराण्याची एक परंपरा म्हणून आसता, घराण्याचें भांगर म्हणून आसतालें पयलीं तें विकप ना, तें फुडल्या जनरेशनाक पावपाक जाय. कारण तें तुवें काय केल्लें न्ही, ही जमीन त्या मनशान केल्ली ना न्ही, ती तांकां पुर्वजां कडल्यान मेळ्ळ्या. हाजे खातीर कशे तरेन आमी करूं येता ही एक जागृती हाजे खातीर जावपाक जाय. फकत कायदो न्ही, एका कडल्यान कायदो आसतलोच, पूण हें एक भितरल्यान एक समजिकाय न्ही, एक मनीसपणाचें लक्षण आनी खरें गोंयकारपण जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना तेंच न्ही हें. This is where the moral consciousness of our Goans need to come. Correct. The intergenerational justice जी आमकां उणी पडल्या आतां मेळटा. हांव खाता शेत पळयल्यार म्हाका पयशे दिसोंक लागता. शेत पळयल्यार म्हज्या शेपाक कडेन भात रोवंक दिसतालें, शेत पळयल्यार ताका आनी कितें दिसतालें पिकावळ करूंक. आतां म्हाका शेत आहा, म्हाका दुडू दिसोंक लागता. शेतांत तें देर इज नो नीड फॉर भात आनी हें तें रोवपाचें. आतां कशें ते जमिनीचे पयशे करुया हें मन येयलां. सो दीस इज वेर वी नीड ऑल्सो टू लूक एट आवर सेल्व्स, नॉट जस्ट पॉयंट फिंगर्स एट दिस डार्क सायड ऑफ सँड सी एंड कितें म्हळ्यार आमचें सँड सी एंड वॉट एवर टुरिजम. वॉट आय एम ट्रायंग टू से, येस, तो सायड आहा आमचो डार्क सायड वीच इज शायनींग नाव. हय. सो राजन, फादरान म्हणलें तशें की आमी जेन्ना पळय टुरिजमान भितर सरले, टुरिजम हें पवित्र दवरपाक जाय. मागीर बरें कांय हॉटेलां येतलीं, कांय लोक येतले, आमचें जेवण खाण पब्लिसायज करतले, आमकां आमच्या लोकांक पिकावळ पिकोवन ती टुरिस्टांक दिवपाक मेळटली, टुरिजम हांगा येतले आनी आमचें कल्चर पळयतले. ही जी पळय एक भाबडी समजूत जी पळय एक 50 वर्सां पयलीं आशिल्ली ती आतां गेली न्ही, काबार जाली, कंप्लिटली गॉन. जितले टुरिजमाक कामाक आसात ते गोंयकार नात, सारकें कंप्लिटली डिफरंट आहात. कित्याक आतां ते रिजन दितात की गोंयकाराल पगार आमकां परवडना म्हणून. गोंयकाराल पगारच तुमकां परवडना जाल्यार ही इंडस्ट्री गोंयकाराक कित्याक परवडूं जाय? कित्याक जाय ती आमकां? एक्झॅक्टली. कोणा खातीर जाय? कोण ताजेर पयशे करतात? कोण ताजेर हे करतात? फक्त ट्युरिस्ट आयले आनी हांगा आयले म्हणून आमकां कितें गोंय पूण म्हाका आनीक एक म्हणपाचें आहा, द क्वॉलिटी ऑफ टुरिजम एंड देयर फुटफॉल हॅज चेंज्ड. आतां सद्याक टुरिजम येतात ते सगळे रावडी एंड वायल्ड अशें दिसता. दे डोंट बिहेव वेल. हे टुरिस्ट कहले. सो देर आर डिफिकल्टीज. इट्स नॉट दॅट यू नो तुवें म्हणलां तशें आमी मातशें सकयल पडटत गेले, आमचें टुरिजम जें बरें आसलें डिग्रेड जायत गेलें. सो सद्याक कांय बरे ट्युरिस्ट येताले ते हे ट्युरिस्टांक भिवन येना. एक्झॅक्टली. आमचे माफिया टुरिजम आसलें येयले, कोण इज्रायली टुरिजम माफिया वॉज दे, वी कॉल इट एनक्लेव टुरिजम. ब्रिटीश येताले ते गेले, रशियन येयले, एनक्लेव आपुणूच जर बिझनेस चलयता. आमचे गोंयकार तांकां बसोवन सुको पयसो घेवंक सोदता. एक्झॅक्टली. दिल्लीवाले रेस्टॉरंट चलयता, गोंयकार सुको पयसो जोडटा काम करिनासतना. सो देर इज दीस एथिक्स ऑफ यू नो नॉट वर्किंग. एथिक्स ऑफ नॉट दुसरो आमी वर्किंग. भर कितें दिलो, फक्त कॅसिनो दिलो, हय. मागीर टुरिजम दिलो, मायनिंग तर बंद पडलेंच. हय. पण गोंयान इंडस्ट्रीचे केन्नाच कोणें भर दिवना. इंडस्ट्री येना. फाटीं IFPO प्लांट गोंय घालूंक सोदताले, हय. पण तांचे कडेन इतले पयशे डिमांड केले, ताणें म्हणपाक आमकां तुमकां पयशे दिवपाचे ना, आपूण पुण्या वता. सो गोंयचे भुरगे तुमी पळयत, इंजिनियर जावं कोण शिकिल्ले ते गोंया राविना, ते पुण्या चल्ले, हैदराबाद चल्ले. तेन्ना इंडस्ट्री सुद्दां तांकां भितर येतलो इतलो रेड टेपिजम, जागा एलोकेट जायना तांकां, ट्रान्सफर जायना IDC प्लॉट, फक्त पयशांचो खेळ चल्ला. पयशे दी मागीर उलय म्हणटा ते. आनी खुबशे अशे इंडस्ट्री आसा ते पयशे दिवपाक तयार नासता. ती आमकां इन्वेस्टमेंट करता म्हणटा ते. फाटीं इन्वेस्टमेंटाचो व्हडलो बोर्ड हे जालें, फॅनफेअर जालें. इन्वेस्टमेंट गोंय कितले आयले इन्वेस्टमेंट? कांयच ना. जॉब कशें मेळटले? मोपा एअरपोर्ट घालो, खंय कोणाक जॉब मेळ्ळे थंय? गोंयकार कितले मेळ्ळे? आतां तुमी रेस्टॉरंटचो पॉयंट काडलो, सगळे तुमी रेस्टॉरंट वचत, गोंयचे भुरगे कोण आसा? सगळे भायले आसा. कित्याक गोंयचे म्हणटा आमकां भायर जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आसा, गोंया भायर वता. मागीर होच सरकार, होच CM दोश दिता हे पुर्तुगीज सरकाराचे, हे ब्रिटीश सरकारचे, गोंयकार न्हय, हो तांकां दोश दिता. मागीर तेन्ना
हो जो पर्स्पेक्टीव आसा टुरिजम इज डावन द ड्रेन्स, बरे क्वॉलिटी टुरिस्ट येतना. आतां लोक चल्ले व्हिएटनाम इज हॉट केक. कित्याक वता व्हिएटनाम? बिकॉज क्लीन, करप्शन घेना, सहज तुका विजा मेळटा. गोंयांत कितें आसा? एवरी फ्रॉम टॉप टू डावन द सिस्टम इज करप्टेड. आतां कालचे मॉरलिटी इश्यू आयले म्हणून काल खूब जाण पळयले हांवें ते अगरवाडीकर फॅमिलीक दोश दिवपाक लागले. म्हणपाक लागले पयलीं एक स्टेटमेंट केलो, मागीर कोण आशिल्लो फुडल्या 8 दिसांत कोण आधार दिवपाचो? कित्याक मागीर सगळे लोक विसरपाचे. तेन्ना ते जिणें केलें एक्स्ट्रीम प्रेशर आसतो तातूंत म्हाका दुबावूच ना. पॉलिटिशियनचो प्रेशर आसतो. हातूंत भितर दोनूय आहा पळय. तुका सांगता, एक ती बायल तिजें एकूण मेळून वर्तन आनी तिजें चारित्र्य अजून मेरेन भायर येवना. हांव कित्याक म्हणटलें सांगता, हांव चारित्र्य म्हणटा थंय ड्रग बिजनेस चालू आसा. थंय कोणे जर काल म्हणला पुडयांचो खेळ थंय चालू आसता. सो ती बायल सरकारान कॅबिनेट डिसिजन घेवन घर बांदून दिता तें आयकुपाक तयार ना. तेच खातीर आतां सद्या पॉयंट पॉलिटिशियनचेर आनी पुलिसाचेर विश्वास ना लोकांचो, उडिल्लो आसा विश्वास. तेन्ना ती बायल कशी करतली? तिचो घोव तर सारको हें आसा, फिजिकली फिट ना, ती एकटी बायल आसा. त्या दिसा चल्याक तिचो पुलिसाचेर आनी सरकाराचेर विश्वास ना, आनी कोण बुलडोजर हाडून घर मोडटा ताचेर विश्वास आहा. हातून व्हडलो खेळ आसा. ही घुसफूस जाली अगरवाडेकार फॅमिली आनी भितर गोंयकार जे फॅमिली दिल्लीकार गेले पळय, हातून खरो म्हणटा तो विजय कोणाचोच भितर जाल्लो आसा. ही गजाल आसा भितर. हातून विजय कोणाचो हे कोणाक कळना अजून भितर. नाही, अजुनूय तातूंत भितर तुका तेंच म्हणटा हांव, अजुनूय भितर तातूंत भितर इतलो घुसपागोंदळ आनी इतली गुंतागुंत आसा की हातूंत भितर तिजें तुका मेळना. ती तांचो धंदो कितें, तांणी थंय घर कित्याक कशें भाड्यान घेतलें, तांची इनकम कशें, ती थंय आयली कशी, थंय एकलो फॉरेनर रावतालो तो अशें म्हणटात की तो ड्रग धंदो आसा. इन्व्हेस्टिगेट जावपाक जाय. आतां प्रयत्न चलो धापपाचो. FIR एक्सपोज जायना, कांय कंप्लेंट जायना, एक्शन कांयच दिसना. एकूच पॉयंट आसा, फाटीं SIT कमिटी फॉर्म केली सगळे लँड डील करपाक. तो रिपोर्ट आसा कोल्ड स्टोरेजान. हांव तेंच म्हणटा, राजना कडेन हांव तेंच येता. जस्टीस जाधव कमिटी सरकारान अपॉयंट केल्ली लोकांची घरां बळकायतात अशी एक पद्दत गोंयांत निर्माण जाली. कितें जालां, खूब लोक भायर गेल्यात, कांय जाण भायर सेटलूय जाल्यात, तांची प्रॉपर्टीज हांगा आसात. आनी ह्या प्रॉपर्टीच्या राखणे संदर्भात अजून मेरेन फाटली 10 वर्सां चर्चा जाल्ल्या. अशी एक सिस्टम गोंयांत तयार जाल्ली की कांय घरां बंद आसा म्हूण कळ्ळें त्या बरोबर गुंडांच्यो टोळयो बॅकिंग ऑफ पॉलिटिकल लिडर्स वताल्यो आनी ते काबीज करताल्यो. आनी मागीर कागदपत्रां बी कितें फटीची करून ती ताब्यान घेतले. अशे तरेन जमनी ताब्यान घेतल्यात. आसगांव हें फामाद कित्याक जालें? आसगांव फामाद जालें कारण थंय दिल्लीवाले आपले कॉलनी करपाक लागले. तांकां कॅटर करपाक मोठ्या प्रमाणाचेर हाय एंड रेस्टॉरंट, नायट क्लब्स थंय आयल्यात, जांची आमी नांवां आयकुना. म्हणजे देशांतली टॉप रेस्टॉरंट आसगांव येवन रावतात, मोठ्या प्रमाणाची इन्वेस्टमेंट येता, अशे तरेचो ब्लॅक मनी थंय मोठ्या प्रमाणाची धुमाकूळ घालता. सो राजन, म्हाका एक सांग, हो जो पळय कितें न्यायमूर्ती जाधव रिपोर्ट आसा हो अजून सरकारान आउट करूं ना, आनी येत्या विधानसभा अधिवेशनांत ताचे संदर्भात कायदो येतलो म्हणटात. सो हें कितें दिसता तुका? पयली गोश्ट म्हणल्यार गव्हर्मेंटान तांकां कितें हें दिल्लें आसा टर्म्स ऑफ रेफरन्स, म्हणल्यार तांणी कितें करपाचें. सदांच कितें आसता, सरकार सांगता तूं हेंच करपाचें म्हणून, ताका लिमीट दिल्ली आसतात. त्या लिमिटार रावन तो करता. त्या लिमिटांतली भायर कांय करूं शकना तो. न्ही, ताणें कांय सुचना केल्यात. फॉर एग्जाम्पल सुचना, आतां ते सुचना करपा पयलीं तो रिपोर्ट भायर येवपाक जाय. सरकारान तो रिपोर्ट भायर येवना. राहुल बाब, तुका म्हाका तेंच विचारपाक, तांणी गव्हर्मेंटान पळय आतां काल जे पळय इन्फॉर्मेशन दिलां प्रेसाक, त्या प्रमाण गोंयांत भितर आवय बापूय नाशिल्ल्यो, मालकी हक्क नाशिल्ल्यो 110 घरां ते आतां सरकार ताब्यान घेतलो. सो इतलीच सूचना आसूंक शकना न्ही. जाधव समितीन गोंयच्यो प्रॉपर्टीज राखपा खातीर कांय सूचना केल्ल्यो आसा. सो हाका हें सगळें आतां हाजे मुळा कडेन वतलो जाल्यार कांय कितें आसता, जेन्ना सरकार कितें दापूंक पळयता पळय प्रत्येक गजाल पळय, तेन्ना डावट चड येता. गव्हर्मेंट शूड बी व्हेरी ट्रान्सपरंट, व्हेरी ओपन. येस, आतां ताणी कमिटी फॉर्म केल्ली, रिटायर्ड जज घेवन केल्ली, व्हेरी गूड. पण तो रिपोर्ट अजून एक्सपोज कित्याक जावना? बेसीक रिक्वायरमेंट व्हडलें काय न्ही, वेबसायटार घाल, एक्सपोज कर. फक्त भिवपाची गरज ना, आपूण एक्शन घेतलो काय म्हणून सेम कॉन्फिडन्स ना लोकांक कॉन्फिडन्स केन्ना येतले वेन ती पेपर शूड स्पीक. जो पेपर रिपोर्ट जो आसा जाधव साहेबाचो ताणें आउट करपा जाय. ही FIR जी आसा आसगांवची ती आउट करपा जाय. वेबसायटार घाला. आजून पर्यंत जर तुमचे कांयच डॉक्युमेंट येना, तूं एक्सपेक्ट कशें करता लोकांक कॉन्फिडन्स आसतलो तो. सो कॉन्फिडन्स बिल्डींग मेजर एक आसपा जाय, तेन्नाच लोकांक कॉन्फिडन्स येतलो सरकाराक. म्हाका एक सांग फादर,
गोंयान भितर न्ही मोठ्या प्रमाणाचेर प्रॉपर्टीज आसात आनी घरांत विशेषतः आमी जर बार्देसान गेले विशेषतः हायवे जो आसा जो पर्वरीच्यान वता कितलेशे घरां बंद दिसतात. सो ही सगळी भोवतेक घरां ही कॅथलीक काय गिरेस्तांची ते भायर सेटल जावन गेल्यात. तुमचे कडेन अशें इन्फॉर्मेशन येना की बाबा आमची प्रॉपर्टीज गोंयान आसात त्यो सांबाळपाक जाय ताजे संदर्भान कितें तरी करपाक जाय. सो अशे तरेचे एक मदीं एक रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पोगो बील म्हणून ते हाडपाक गेल्लें पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन. कांय लोकांनी नॅशनॅलिटी भायर घेतल्या पूण प्रॉपर्टी आहा ताची प्रॉपर्टी सांबाळून दवरपाक न्ही. तेणें भायर नॅशनॅलिटी घेतली म्हणून हांगा ते कब्जा करपाक मेळना. एक एनिमी प्रॉपर्टीज म्हणूनय असतात ताजे खातीर कायदो आहा. विशेषतः थोडे लोक पाकिस्तानाक गेले थोडे लोक वेगळे कडेन गेले तांचे प्रॉपर्टीज देशान भितर खूब आहात त्यो गव्हर्मेंटान कायदो करून सांबाळून दवरल्यात. तो असो कायदो कित्याक जायना की पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन त्या संदर्भात कायदो येवं ना पूण तांच्यो प्रॉपर्टी सांबाळून दवरप गोंय सरकारचें कर्तव्य. अशें आसपाक जाय. सद्याक आमचे लागीं तर ऑफिशियली आमचे क्रिस्टियन आमचे मदें कोणाचें घर ना आहा आनी ते हांगा ना हें इन्फॉर्मेशन आमचे लागीं ना. ऑफिशियली वी डोंट नो वाय यू नो इट इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू. आतां तूं गेलो पूण तुजो आनी कोण काजन आनी कोण त्याच घराचेर आपलो हें मागता सारकें. सो अशें इतली कॉम्प्लेक्सिटी आसा. यू कॅनॉट सिम्पली आस्क फॉर दीस लीज बिकॉज समबडी इज इन बॉम्बे सेम अनदर जनरेशन lays claim over that land because तेगे grandfather आणि तेगे भाव असले. So you know it cannot be so straight away for the government as well as for us. Itli simple aspana. Even if as Christians, let us say we will make a list of Christians or kind of house banks which is there. Correct. So that they are protected for all who own them. Correct. आत कितें जालां थोडी पावटी तुका खबरच ना तूं तिने आहा हिने आनी कोण पेपर करता आनी तुजें घर विकता असलेंय जालें. ते सगळे फेक करून जाता. इट इज ऑल इलिगल थिंग. ना पूण राजन पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन हें जें पळय कितें आसा न्ही पोगो बिलाक एक कायदेशीर सपोर्ट ना पूण अशे तरेची एक संकल्पना गोंय गव्हर्मेंटान कित्याक करता न्ही म्हणजे गोंय गव्हर्मेंट म्हणून जें पळय आसता न्ही हें लोकांच्या बऱ्या खातीर आसता न्ही. सो लोकां कडल्यान लोकांचे ज्यो अश्यो प्रॉपर्टीज आसात गोंयांत जांचे वारस भायर आसात कांय जाणांनी भायली नॅशनॅलिटी घेतल्या तांकां आमी बाबा तांची प्रॉपर्टी आमी सांबाळटले राख अशें मदीं चर्चा सांबाळचे पेक्षा जे आमगेलो 1/14 फॉर्म आसा हय त्या 1/14 ओपन हाजेर आहा वेबसायटीचेर आहा ताजेर नांवां आसात. प्रत्येक प्रॉपर्टीचे कोण ओनर म्हणटी नांवां आसात. ती नांवाची भायर दुसरो कोणी घेता किंवा दुसरो कोणालोय तो जागो आसलो ताचें म्युटेशन जालें ना जाल्यार ते त्या भायर दुसरी कोणें तें घेवपाक हेल्प करपाक जाय न्ही. मामलतदार डेप्टी कलेक्टर हांणी हेल्प केल्यारूच ती नांव येतली तर. पूण राहुल तुका दिसना की म्युटेशन कांय जाणांचें फक्त एका दिसान जाता आनी कांय दिसांचे म्हयन्याचे पेंडींग उरता. सो हें जे पळय करप्ट आमचें सिस्टमच जाल्या कलेक्टर्स मामलेदार तलाठी ही जी पळय एका तेंपार बरी वेवस्था आशिल्ली ती आमच्या संबंद हे जे पळय कितें इनहेरिटन्स प्रॉपर्टीज हांची राखण करपाक तयार केल्ली न्ही तांचे कडेन डिसिजनच जायना. आमी ह्यो गोश्टी विसरूनच गेल्यात. आतां आमचें लक्ष ड्रग्स क्रायम असल्यांचेर गेल्लें आहा. हें आमी विसरून गेले बारकेले. गोंयांत इतलो जागे इतलो व्हॅल्यू वाडला सगळ्यांचो इंट्रस्ट भितर येयलो आनी आतां तूं पळयशी खुबशा पॉलिटिशियन एमएलए जे आसा ते लँड होल्डर आसा ते तांचे स्टेक होल्डर आसा. सारकें. आतां एका दिसा भितर कन्वर्जन जाता एका दिसा भितर तुजें सेल डीड जाता सगळें रेजिस्ट्रेशन. आतां आनी कितें गव्हर्मेंटाक गेलें एक्सपेडिटेड सेल डीड तूं जर 1 लाख काय 50,000 भरत एका दिसा भितर जाता. सो तो कोण डेलिकार फ्लायटीन येता सकाळी फुडें रेजिस्टर ऑफिसांत वता सेल डीड करता चल्लो. कन्वर्जन करपाक वेळ लागना. एक प्रायस दिल्लो आसता तो प्रायस पे कर अमक्या जाग्यार व्हरून अमके बॅग व्हरून पावय कन्वर्जन जाता फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेटलमेंट झोन. आनी हे बिंदास घेतात लोक तांकां खबर आसा एक प्रायस पे केलो एग्रीकल्चर ऑर्चर्ड ते पळयना. दे नो द डील कॅन बी डन द प्रायस हॅज टू बी पेड टू द रायट पर्सन. वो बिंदास जे हे चल्ला वातावरण चल्ला पळय ते खरें भयानक आसा. हातून सीएमान खरो लोकांक भितर कॉन्फिडन्स दिवपाक जाय ऑपोजिशन लिडरांनी दिवपाक जाय. खूब जाणां आतां बाकीचे पॉलिटिकल दिसूंकूच ना 1-2 दिसल्यो पण तातूंत भितर घुसून बाबा एक्सपोज करपाक जाय. आतां जेन्ना असेंब्ली आसतली तेन्ना सरकाराक धारेर धरपाक जाय. फक्त आमकां टीव्ही खातीर दिसपाक नाका बाबा इज इज जस्ट प्लेइंग टू द गॅलरीज. एक्शन शूड बी ऑन द ग्राउंड. प्रोटेस्ट करा मोर्चा काडा कितें जाय तें करा
पण गोंयकाराचो कॉन्फिडन्स जो आसा पळय तो येवपाक जाय फादर, गोंयची पॉलिटिकल सिस्टम गोंयचो हित राखपा खातीर फेल जाल्या? अशें दिसता, बिकॉज सी वी हॅव बिट्रेड गोवन्स द गव्हर्मेंट इन मॅनी वेज. पयले सुवातेर हांव म्हणटालो वीक गव्हर्मेंट विथ अ स्ट्रॉंग मेजॉरिटी. इवन दॅट इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट गोवन इंट्रस्ट. इतले तुजे MLA आहा, इतले तुजे लागीं आहा, आनी यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट. दिसाचें हें जाता, हें प्रकरण जालें तें इन अ डे लायट, एंड नोबडी इन द गव्हर्मेंट इज एबल टू स्टॉप इट. आनी मागीर आपूण येता कोत्ता म्हणटा. सी वॉट इज हॅपनिंग, दीस इव्हेंट इज अ डायग्नोस्टीक पॉयंट फॉर अस. हें दाखोवपाक की आमच्या इट इज लायक गोवा इज गोईंग इन टू अ ब्लॅक होल. Goa, if we can't protect today, we'll go into a black hole. And maybe we are the last Goans standing here. Yes. दुसरे गोंयकारांक, without being cynical, without being pessimistic, I feel we are the last Goans standing here. फुडले जनरेशनाक गोंयकार म्हणून उरतले काय? सारकें. जमीन ना रावपाक, घरां काडूंक जमीन ना. हे गोंयकार उरतले हो आतां उबे आहात तेच निमणे गोंयकार. सारकें. ही परिस्थिती येयल्या काय? सो गोवा इज गोइंग इन टू अ ब्लॅक होल. दिस इज अ व्हेरी डेंजरस सिनारिओ. आय एम नॉट गोइंग टू रेज अलार्म्स, बट वी नीड टू कन्सिडर दिस केस. आनी जरी तर आमचो सरकारूच जाला स्कॅर करो आमकां भिवपाक, आनी दुसऱ्यांक भिवयना, दुसऱ्यांक कांय करिना, शेतान दवरलेलो स्कॅर करो फॉर गोवन्स एलोन, देन ही चिंता करपाची गोश्ट न्हू. राजन, तोच मुद्दो घेवन तुजे कडेन येता. आमची सरकार, ओके, सरकार आपल्याला काय हित संबंध पळयता. ऑपोजिशन हेज फेल्ड. ऑपोजिशन पर्रेकार एकलो लडटालो मरे. रमाकांत खरब एकलो लडटाले मरे. जल्मी उबे रावत तेन्ना भंय पडटालो मरे सरकारी अधिकाऱ्यांक. कितें जालां आज? तेन्ना लोकांकय ते अपील जाताले. आतां लोक ते आयकतात आनी कानांतल्यान सोडून दितात दुसऱ्याक. ते लोकांनी फुडें व्हरपाक जाय. लोक कितें जाल्ले आसा आतां पार्टी वायज एलायन जाल्ले आहात. ना 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 म्हजेर येत तेन्नाच हांव उठ्ठलो अशें चल्लां सद्याक. पार्टी वायज हें इतल्या खातीर जालां ऑपोजिशनान क्रेडिबिलिटी वगडायल्या. ऑपोजिशनाक लोक जिखून दितात आनी ते आफ्टर दीज 8 people left, credibility has gone up. Gone up. I feel at least. हे 8 जाण वतकीर 8 जाण वचची पयलीं नाशिल्ली. इवन लोकांचे पळय कोण हे जे आसा ते क्रिस्पशे आहात. आतां फाटीं कोणा बायला एका कमेंट कितें गेले, सगळे लोक रस्त्यार आयले. रायट, हांव बऱ्या वाटाय उलयना, पण लोकांचे सेन्सिटीव दुखयले म्हणून रस्त्यार आयले. येदी व्हडली घटना आसगांव जाली, लोकांक खंय जालो, चिंताल्या खरो कांयच ना, ओके सुशेगाद बसले ना. पूण लोक ना, पूण ह्या इन्सिडंटांत एक पत्रकार म्हणून सांगता, आसगांव जातकीर ज्या पद्दतीन सोशल एक्टिविस्ट थंय धांवून गेले आनी ज्या पद्दतीन ताणें राग व्यक्त केलो, ऑपोजिशनांतले कांय मेंबर धांवून गेले, इन्क्लुडींग सीएमाक थंय वचचें पडलें. पयलो आल्वारीस गेल्लो, पयलो आनी ते बी पयलीं खरो क्रेडिटा मिडिया फर्स्ट विदाउट एनी मिडिया पयलीं काय मिडियान म्हाका दिसता शेनवारा रातचो काय आयतारा एका पत्रकारान गेलो व्हिडिओ. मागीर सदां बाकीचे सगळ्यात पयली बातमी गोमंतकार आयली. गोमंतकार आमी सगळ्यान पयली बातमी दिली, तो फोटो घालो कशे तरेन मोडटात, आनी दुसरे दिसा मागीर मिडियान म्हाका दिसता शेनवारा हें केलें, आयतारा हाडली, सोमारा का मंगळारा दिसता म्हाका काल्दोस बाबा येयलो. मागीर बाकीचे पॉलिटिशियन आयले आनी सीएमाक भितर येवचोच पडलो भितर. हें आसा खरें मिडियान खरो बरो रोल केल्लो आसा, तातूंत दुबावूच ना काय. बरोबर. सो पूण लोक तितले वयर सरू ना. खंय आसात थंय आसगांवचे लोक, तांणी जिद्दून उठपाचें. एक्झॅक्ट, कारण आसगांव म्हणजे एकमेव तूं म्हणटा तशें निमाणे थंय 2-3 गोंयकार आसतले. ना थिंगा गोंयकार न्हू. हय न्ही. आसगांव घरां थिंग दिल्लीवाल्यान घेतल्या, सगळीं घेतल्या न्ही. हांव सोडली म्हणून शकना, पूण दॅट इज वॉट इट इज न्हू. आसगांव वोटर्स म्हणून आसतले न्ही. वोटर्स आहा रे थंय सरपंच गोंयकार मरे, हनुमंत नायक म्हणटा ताचें नांव येता. मागीर तो कित्याक खंय आशिल्लो थंय दलायला लोबो थंय ही मरे ती बरी मागीर गेल्या, ती बरी मागीर आयल्या थंय. एक्झॅक्टली. थंय ताका तेकून थंय मायकल लोबो आसा. सो हे फायटर न्ही गोंयकारां खातीर, गोंयचे हितरक्षण. तांणी लोकांनी हाडून फायट करपाक जाय, लोकां हाडना तांणी. ती फक्त आपूण एकटी आयली, आपल्याले
इमेज आता आमी ह्या कार्यावळीच्या निमाणे कडेन येता आसतना म्हाका सांग, आमी आसगांवचेर परत या. आसगांवाक लागून ही सगळी माफिया, पोलीस नॅक्सस, ड्रग धरून ते एकूण जमनी ताब्यात घेवप, टुरिजमांतली सगळी ही नश्टी कार्यां ही सगळीं दोळ्या मुखार आयल्यात. आतां तूं म्हणटा लोकांनी उठचें पडटलें, कारण एका अर्थान विरोधी पक्षा कडेन ती शक्ती ना आनी सरकार इतले मेजॉरिटी घेवन बसल्या पूण ते वीक आसा. म्हणजे ते वीक इतल्या खातीर आहा की गोंयकारांचें रक्षण जातलें काय ना हाचे संदर्भात दुबाव निर्माण जाल्ले आसा. सो आतां फुडें कशें? पॉलिटिकल एफिलिएशन विसरून अख्खे गोंय उठपाक जाय असली इव्हेंट्सांक. जे इव्हेंट्स केन्नाय तरी आमचेरूय येतले. ह्या संदर्भात सामके तुमी कितले क्रिटिसायज करात. बीजेपी आनी कार्यकर्ते, बीजेपी आनी ऑपोजिशन एका पानार आसात. म्हणजे सगळ्यांनी ठरयलां की ना हें जालें तें वायट जालां. ही गजाल बरीच, पूण ताका आळाबंद आमी कशें हाडटले? आळाबंद हाडपा खातीर सेटिंग्स जावपा जाय न्ही. पयलो म्हळ्यार DGP कांय जायना हाजो अर्थ की तांचेर कांय भितरल्यान हें जावंक ना पडटा. ते फक्त टायम पळयतात. टायम इज ए हिलिंग हें म्हणटा ते लोक विसरतले एक आठवड्यान. जशें कला अकादमी प्रकरण घासताले विसरपा लागले हे प्रकरण येतकीर एक इशू येता दुसरो विसरता आनी एक व्हडलो इशू केलो तो विसरतले म्हटले. आतां कितें जाता होच पॉयंट घेवं. आतां कितले टॅक्नॉलॉजी अवेलेबल आसा. सिंपल आसा. जो PI जो आसा ताजो एसिस्टंट आसा DGP कॉल रेकॉर्ड चॅक करप. कोणाक ताणें फोन केलो, कदाचित पॉलिटिशियनाक सुद्दां फोन करत. उपाय खूब आसा. इंटेन्शन जाय, वील पॉवर जाय. आनी हो नॅक्सस जो आसा पळय पयलींच्यान चलतालो गोंयांत, पोलीस, पॉलिटिशियन आनी लँड डिलर म्हणटा तो. बरोबर. दीस इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. एक्सपोज जाला आनी CM कडेन मागता रेमिडियल एक्शन घेवपाचो. सिंपल मेजर्स लायक एक जर प्रोविजन हाडलो, फाटीं ताणें भुमिपुत्र कायदो म्हणल्यार रातचो 3 कितें हाडला कायदो, तो जर कायदो हाडूंक शकता की सिंपल बाबा तूं अमकी वर्सां डॉमिसायल जाय, 15 वर्सां जाय जाल्यार तुका गोंयांत जागो घेवंक मेळटा दर टू 200 स्क्वेअर मिटर. अशें एकरांनी जागो न्हय. आतां फार्म हाऊस जो कायदो हाडला, दे बिल्डिंग फार्म हाऊस ऑफ 1000 स्क्वेअर मिटर एग्रीकल्चर लँडार. हो कसलो कोणाक फायदो? गोंयकारांक फायदो जाता. फार्म हाऊस सगळे बांदतात ते दिल्लीकार, की दिल्लीच्या भायर तुका फार्म हाऊस आसा. आसगांव जो म्हणटात ते मिनी गुरगांव जाल्ले आसा. सगळे दिल्लीकार तुका. रेस्टॉरंट म्हणल्यार कशें प्रायस ते तुका 5,000 सकयल कांय ना 2 जाण गेले जाल्यार. गोंयकारांक परवडपाचें रेस्टॉरंटान ताचे भायर कुडयांचे डील आसा पळय ते ओपन आसा. बरोबर. तेन्ना व्हील जर आसा हे कॅबिनेटाक आनी CMाक जाल्यार उपाय हाडूंक शकता. आनी ऑपोजिशन लिडर जे आसा एसेंब्ली ताणें खरो आवाज फुडें व्हरपाक जाय. हो आमी कायदो हाडपाक जाय बेगीन. भुमिपुत्र जर हाडलो हो कित्याक जायना लँड प्रोटेक्ट करपाक गोंयकारांक. फादर म्हाका तुजो निमाणें स्टेटमेंट जाय. लोक तुजे कडेन आयकूंक रावल्यात. हें चल्लां तें कितें? तूं एक म्हणलेंच की गोंयकार आमी आतां निमाणी ही पिळगी काय दिसता म्हणून. हाजे फुडें आनी गोंयकार उरचे नात, कारण आमचे विचारवंत म्हणूंक लागल्यात. आपणें आतां भुरग्यांक सांगलो म्हणून तुमी जाय जाल्यार रावात हां, जाल्यार गोंय सोडून गेले जाता म्हणून. पयलीं तशें म्हणटा येयलें अरे गोंय खंयी गेले जाल्यार हे येता. हय, कॅथलीक समाज तर खंय वताले, आंगोला वताले, खंयचे कॉलनीन भायर वताले, पूण ते म्हणटाले आपली कूड गोंयच्या मातीक लागूंक जाय. ही भावना जर आज जाली की वचा रे बाबा आतां कांय गोंय आमचें उरलेंच ना, अशे तरेची एक निर्शेवणेची उबगणेची जर अशी भावना जर आमच्या मनात जर भितर सरली जाल्यार मागीर आनी गोंयकार आमी निमाणेच गोंयकार पिढी हे गोंयान उरले काय दिसतली. म्हाका कितें दिसता आमी एक दशेर पावल्या की वी ऑल हॅव टू अंडरस्टँड द कॉन गेम प्लेड ऑन अस. कॉन गेम प्लेड ऑन गोवन्स बाय वेस्टेड इंट्रस्ट एंड हँड इन ग्लव्स आमचे गोंयकारूय आहा. सो एंटी गोवा इंट्रस्ट आहा and anti-Goan interest aha. This fact of Asgaon, the dark side of Goa has come to the light, and therefore this can be an occasion for us to wake up. Ami utong goroza goinkarang and to hit back so that we Goans come together. Am divide gotoni zaiti bonahan on religious basis, on a history basis. Am kam bislet divide gota and somebody else is taking control over resources. We Goans and Goan resources have become what you call raw material for someone else to make wealth. आणि ह्या पासत हे रॉ मटेरियल आमचे कल्चर, आमची जमीन, आमची घरां दुसऱ्याक गिरेस्त करपाक आमी कायदे केल्या, आमी आदार दिता. सो वी नीड टू स्टँड अप, प्रोटेक्ट गोंयकारपण, प्रोटेक्ट गोवन्स वेदर ऑफ ऑल सेक्शन्स. आणि हे आमचे एक चड व्हड जायशी दिसता. थँक्यू फादर. तूं एक बरें सांगलें आनी म्हाका दिसता आमचो हो काळजाचो पळय उमाळो आसा लोकांच्या काळजा मेरेन पावतलो अशी अपेक्षा आमी सगळे करया. तुवें म्हणटा तशें स्ट्रॉंग गव्हर्मेंट, पूण गोंयचें राखण करपाक तें वीक. हाजो अर्थ कितें?
हाजो अर्थ असो की आमची राजकीय वेवस्था हळू डिग्रेड जाता काय कितें तिजो शक्ती पळय जी कितें आशिल्ली ती कमी जाता काय कितें आनी आमी गोंयकार तुवें म्हणटा तशें सामकें तुवें सामकें नकसूद उतरांनी सांगलां आमी कदाचित निमाणी पिढी आसत ह्या गोंयांत रावतली पण ऑलरेडी भायल्यान आयल्यात. CM should also give people of Goa confidence that he's in control. गव्हर्मेंट that they are in control of the हांगा situation. दुसरे आनी पॅरल गव्हर्मेंट चलना पॅरल इकॉनॉमी चलपा जायना Is आमकां government controlled by a mafia? येस That is the That level has to problem go we on. are येस facing today. येस Yes, सो yes, परत yes. तुवें म्हणटा तशें पोलीस प्रमुखाचेर आरोप जाल्ले हे दिसता की माफिया पोलीस नेक्सस आसा आनी इतलेंच न्ही सरकारां माफिया चलयतात काय कितें गोंयकार आनी सरकाराचो अस्तित्व ना काय कितें आनी तोच एक धोक्याचो इशू आनी गोंय आमच्या हातांतल्यान निसटून वता काय कितें तें जर आमच्या हातान उरपाचें आसत आमकां जर आमचें गोंय जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकठांय जावचें पडटलें राजकीय मतभेद विसरून आमचें गोंय आमकां जाय. म्हाका दिसता 1967 ओपिनियन पोला वेळार हो स्लोगन दिल्लो आज हांव परत एकदां ही कार्यावळ सोंपयतना सांगता आमचें गोंय आमकां जाय फादर तुय म्हण आमचें गोंय आमकां जाय. परत आनी एकदां आमचें म्हणया. आमचें गोंय आमकां जाय. तुम्ही आमच्या कार्यावळीन आयले आनी एक बरी कार्यावळ जी देखदिणी लोकांचे दोळे उगडपी अशें हांव मानता. तुमचे सगळ्यांचे राजन बाब मामरे बाब आनी फादर विक्टर फेरांव तुमचो हांव काळजांतल्यान उपकारी आसा. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV.